आजच्या व्हिडिओन आम्ही करूया सुंगटाची कढी सांगो आणि तोरा घालून. तो अर्ध किल सुंगटा असा धुवून घेऊया आम्ही बऱ्या भाशेन. बरे धुवून घेवचे पडटा. तर सुंगटा बरे धुवून घेऊया आता. हे धुवून जाल्ले आसा आणि आता आम्ही सुंगटा उजरावन घेया. उजरावन घेवपाचे दोन सिस्टम आसा, पळोवन घेयात व्हिडिओ. दोन सिस्टम दाखयता तुमकां आयज. एक हे भाशेन कातरून तेजे फाटले शीर आसता न्ही ते काडून घेवप, ना पोटान जाता. डायजेस्ट जावपा मातशे त्रास जाता. तर हे काडून घेवया शीर. आणि हे दुसरे सिस्टम, एक टूथपीक घेवप, हे भाशेन तोपून काडप. हे जाले इजी. तर कातरून जर करत ते सुंगटां अशें ओपन जाता आनी बरें दिसता पळोवपाक. आतां हांव मीठ लावन एका मातशें मॅरिनेट करून घेता. आणि तेन्ना पर्यंत बाकीची तयारी करून घेवया. सांगो, तोरां. सांगो पळया कशें क्लीन करपाचें दाखयता तुमकां सिस्टम. हे भाशेन कट मारप आनी सोलप. फूल देखून क्लीन केलें जाता, पण हे गांवठी स्टायल अशें जालें. तोरांक सोलून आमी कट करून घेवया, कातरून घेवया. सोलना जाल्यार पासून जाता. हे जालें. आता मिरसांगी इतले वापरपा ना आमी, हेतूंतले थोडे वापरतले. 10 ते 15 तिखसाण येसपान आमी वापरतले. तुमकां जाय तितले, म्हाजे डबल रेसिपी आहा म्हणून एक्स्ट्रा घेतला. आनी हे अर्द वळ नाल्ल. नाल्ल घालता. मिरसांगी, कोथमीर 5 ग्राम आसा, सुके कोथमीर, मिरी 10 ते 15 घातल्या पुरो. अर्दो टीस्पून हळद, आणि लसूण 2 पाकळे घातला. इल्लें उदक घालया आणि वाटून घेवया. तर वाटून जायसर मातशें तुमी भायर पळयात, एकदम सुंदर वातावरण हांगासर. वाटप जाल्लें आहा आमचें. मसालो पळोवन घेयात. आनी मिक्सरान कितें उरला मसालो न्ही, इल्लो उदक घालून हांव काडून घेता. वेस्ट जावपा जायना कितेंच. हांडी चडयता. हांडी मातशें टायम लागता गरम जावपाक. आनी तेन्ना पर्यंत कांदो कातरून घेता. तर कांदो हे भाशेन शिनून घेवप. एक कांदो आसा आनी 4 टेबल स्पून हांव तेल घालता, 4 चमचो. आनी तेल गरम जाले उपरांत आमी कांदो घालया आनी तळसून घेवया. बरें नरम जाल्लें आसा आता. आता सांगो घालया. सांगो घालून आता तळसून घेता हांव कांद्या वांगडा. बरो फ्लेवर येता मागीर जेन्ना तळसयता आमी सांगो, तेन्ना एक वेगळोच फ्लेवर येता. बरें दिसता एकदम. हे पळयात, पळोवपाक बी एकदम सुंदर दिसता. आता आमी घालया इल्लें उदक आनी सांगो शिजोवन घेवया. मातशी टायम लागता न्हू सांगो शिजपाक. 10 मिनटां जाल्ले आसा. हांव मीठ घालता इल्लें. गॅस मिडियम करप. बरो खतखती येयला. आता सांगो आमचे शिजलेले आसा. आता घालया सुंगटां.
सुंगटां घालून मिक्स करून घेऊया. आता घालया मसालो. आता थोडे जाण म्हणटले सुंगटां एक्स्ट्रा शिजला, सुंगटां एक्स्ट्रा शिजतले आनी अशें तशें. पळय जे रेसिपी आहा ते हिसपान हांव करपाक लागला. हे ट्रेडिशनल वेन आमी कितें करता पळय तें हांव करपाक लागला. हेतून कांय मॉडिफाय हांवें करूंक ना. आनी आतां घालया तोरां. तुमकां जर सुंगटां तितले शिजोवपाक जाय ते डिफरंट रेसिपी. हे ऑथेंटीक मेथड जे आहा न्ही आमी ल्हानपणासून जे घरान खायत येयला न्ही ते हिसपान हांवें केला. तर सुंगटां लोकांक दिसतले ओवर शिजला म्हणून, पण हे रेसिपीचे रिक्वायरमेंट अशी आहा ते घालचें पडटा. जर आतां एक पटी आतां तोरां नरम जाले न्ही जाल्यार आमचे कडी तयार. सांगो तर ऑलरेडी शिजलेले आहा. हे जालें आमचें सुंगटाची कडी तयार. एकदम रुचीक लागता. एक पडी केल्यार परते परते करपा सारकें मन जातलें. आता जेवण आमी टेस्ट करून पळोवया. अप्रतिम जाल्लें आसा. बरो परमळ बरो वास येवपाक लागला. जेवणाचो एकदम अप्रतिम. तर आयचे व्हिडिओन इतलेच पुरो. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.